हांकां हे स्मृतिचिन्ह भेटोवचें. रामनाथ दामोदर महाराज की, आपसा नागेश्वर महाराज की, नमो पार्वती पते. बरी गजाल म्हणजे कितें तरी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपसो जागेश्वर युवा संघ ह्या वाठारांत घडोवन हाडटा म्हालपाडच्या ही आनंदाची गजाल. हांव तांकां उर्वरीत परबी दिता, तांचें अभिनंदन करता की सगळ्या म्हालपाड्यातल्या लोकांक एक बरो कार्यक्रम पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या तांकां रिस्पॉन्स खूब मेळपाक शकता. शिगम्याची आवड सगळ्यांक आसता. शिगमो जातकीर सगळे आमी पळयता न्हू मडगांवच्या बायलांनी रोमटामेळ पोरूय गाजयलो आनी अंदूय गाजयला. म्हणजे मडगांवचे बायलो सगळे कडेन आतां रोमटामेळान पावपाक लागल्या. आनी म्हणून शिगम्याची आवड ही सगळ्यांक आसा. म्हणून हांवें म्हटलें एक बायल मनीस आपय आनी दिवली पेटोवपाक लागली. जेन्ना बायल मनीस दिवली पेटयनासतना हाजे सुरवात जायना. एक म्हणजे ही सांस्कृतिक परंपरा गोंय राज्याची. शिगमो इतल्या वर्सां पासून चलत आयिल्ली परंपरा आसा. पयलीं ती लिमिटेड देवस्थानाचे कडेन जाताली, गांवांनी जाताली. आतां ती गेल्ली काही वर्सां सगळे कडेन पावल्या, शहरांनी पावता. आनी हांव आपसो जागेश्वराचें अभिनंदन करता की तांणी हांगा म्हालपाडकारांक एक संदी दिली हो कार्यक्रम पळोवपाची. हांगा पळोवपाची बरी गर्दी आता. म्हजी इतली विनंती आहा, चड रात करूं नाका की रातचे मागीर लोक मागीर बोवाळ मारता, कंप्लेनी करता म्युजीक पडटा म्हणून. ही आसा ती कोण आहा ती थोड्यांक त्रास जायना, पूण थोड्यांक त्रास जाता जाणटे आसले म्हणून तूं मातशें टायमींग बिमींग पळया. इतलीच म्हजी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट. तुमकां हांव शुभेच्छा दिता. विश यू ऑल द बेस्ट इन दीस ताल तांडव 2. श्री आपसो जागेश्वर महाराज की जय. सो हे जे देऊळ जावन आसा आमच्या म्हालपाटान जे आसा मडगांवान, सो हे देऊळ जे आमी हांगा घडोवन घेतलेले 28 डिसेंबर 2005. सो आतां आमकां 11 वर्सां जाल्लीं आसा. सो वर्साच्या प्रमाणे हे जागृत देवस्थान आमचें आहा. तर तेजे जागृत देवस्थानाचे आमी वर्साचे एक तिथी प्रमाणे तेजें एक फंक्शन करता. सो तेजे जे देवस्थानाचे जे कितें आसा ते सुरोड घालून तुमी मनोकामना कितें आसा ती पुण्य करूं शकता. सो त्याच माचेर आमी आयज घेवन येयल्ले आसा तुमच्या खातीर श्री आपसो जागेश्वर युवा संघान टाळ तांडव 2.0 शिगमोत्सव घेवन येयला. सो शिगमोत्सव म्हणल्यार तुमी समजपाक शकता की गोंयभर फामाद जाल्लो आसा. सो आमी आदले लास्ट इयर सुद्दां तो घेवन येयल्लो. सो तो बऱ्या भशेन सक्सेसफुली जाल्लो आसा. सो ह्या वर्सा आमी परत घेवन येयल्ले आसा 2.0 ताळ तांडव. सो तो को स्पॉन्सर्ड बाय श्री आपसो जागेश्वर युवा संघ आयोजित डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर. सो तशेंच आमच्या संयुक्त विद्यमानान दिगंबर ताल तांडव 2026 आसा. तशेंच आमचे बाब ताल तांडव 2 म्हणजे दुसरे पर्व, दुसरे वर्ष. माचेक हे करपाक आणि खूब प्रयत्न या स्पर्धेक अखिल गोमंतकीय पारंपरिक रोमटामेळ ढोल ताशे वादन स्पर्धेक सुरुवात करच्या पयलीं समाप्त करता.